श्रीस्थळ काणकोण मल्लिकार्जुन देवाक पयल्या दिसा महाअभिषेक केल्या उपरांत राजबाग देवावेळ हांगा दर्यांत धार्मीक मंत्रोपचारान समुद्र स्नान घालपाची धार्मीक विधी आयतारा जाली। ह्या वेळार भाविकांनी दर्याक केळी अर्पण करून देव श्री मल्लिकार्जुनाचे दर्शन घेतले। पळयत श्री मल्लिकार्जुन समुद्र स्नानाची ही वेळची खिणचित्रां। ह्या दिसाक श्री मल्लिकार्जुन देवाचे पालखींत बसून तारीर ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर आगमन जाता आनी थंय देवाचें समुद्र स्नान जाता। कित्येक वर्सांची ही परंपरा आज पर्यंत चलत आयिल्ली आसा आनी ह्या उत्सवाक मोठ्या संख्येन आमचे श्री काणकोणचे मल्लिकार्जुन देवाचे महाजन, कुळावी, ग्रामस्थ आनी सगळे भक्तगण हातूंत सामील जातात आनी ह्या उत्सवाक मोठ्या संख्येन उपस्थिती लावन देवाचे आशीर्वाद घेतात। सकाळी 5 वरांचेर फांतोडेर देवाची पालखेंत बसून पालखी श्रीस्थळा कडल्यान समुद्र किनाऱ्याचेर वचपाक प्रयाण करता। पालखेचे भोई हे एक विशिश्ट समाजाचे आनी महाजनां पैकी कुळाव्यां पैकी हातूंतले जे ठरयल्ले लोक आसात तेच हे वेगवेगळ्यो पालखेच्यो सेवा करतात। थोडे भोई म्हणून पालखी उबारून व्हरतात। ताज्या बरोबर देवाचो प्रसाद वांटपाक एक सायडीन ब्राह्मण आसतात, एक सायडीन दुसरे आमचे वेळीप लोक असतात आनी त्या सगळ्या लोकांक वाटेर जे कोण देवाच्या भेटेक येतात तांकां प्रसाद दितात। श्रीस्थळा कडल्यान तारीर ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर वचपाक बरेंच अंतर आसा। एक 6 ते 7 किलोमीटर सुमार हें वचचें पडटा। देवस्थानाचे पुरोहीत देवाक समुद्र स्नान करतात आनी त्या जलान, समुद्रांतल्या जलान देवाक अभिषेक करतात आनी परत ती पालखी हाडून परत ती मुर्ती हाडून पालखेंत बसयतात आनी ताजे नंतर बहुसंख्येन लोक थंय जमा जाल्ले असतात। ते नंतर देवाचें दर्शन घेतात। ह्या उत्सवाक देवाक केळी आनी फुलां ही अर्पण केली वतात। हांगा केळ्यांची भेट दिली वता। तशेंच लोक केळी समुद्रांत फेकतात आनी समुद्राक केळी अर्पण करतात। ही एक परंपरा जावन आसा आनी हो सगळो उत्सव जातकीर सगळ्या लोकांची भेट जातकीर पालखी परत आपल्या मूळ स्थानार श्रीस्थळांत येता। येतना वाटेर